मांडवी न्हंयचो फांटो आशिल्ल्या कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडल्यात। खोडशे कातर वाठारांत रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटात अशी माहिती फुडें आयल्या। रेंव काडटात देखून न्हंयच्या धाडाची धूप जाता। शेतां भाटांय संकश्टांत आयल्यात। 2 वर्सां फाटल्याच्यान सुरवात जाल्या हांगा इलिगल बेकायदेशीर रेंव काडपाचे। ताका लागून आमचो हो जो बांद आसा, हो शेताचो बांद, हांगा हेजेर माड आसा, बांद थंय पूर्णपणे कोसळ्ळो आसा आनी माड जे आहा ते पडलेले आसा। आनी आमचो प्रयत्न आसा शेत आमी जे पडींग आसा तें परत आमकां सुरवात करपाचें आहा। गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो घेवन आनी ह्यो आमी शेत परत सुरवात करपाची। पूण येता रातचे सादारण 10 सुमार येता आनी लोक आसा ते विड्डेचे येता लोक आनी ते बेकायदेशीर रेंव काडटा। आमी त्या संदर्भात तेंच्या कडेन सांगले, तांकां रिक्वेस्ट केले, बाबा अशें करूं नाकात, आमचे झाडां गेल्या कोसळोन, बांद गेला कोसळोन, माड पडल्या, शेत आमकां करपा जाय, पूण ते कशेंच आयकपाचे तयारीन ना आनी एक प्रकारची दादागिरीची भाशा वापरता ते। दुसरी गोष्ट, आमी ह्या संदर्भात मामलेदाराक, कलेक्टराक कंप्लेनी केल्ल्यो आसा। गेल्या 2-3 म्हयन्या फाटल्यान कंप्लेनी केल्या, पूण कोणीच अजून कांय एक्शन घेवंक ना। आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी जी हांगा जे बेकायदेशीर रेंव आसा ही ती काडटा तेंचेर ते कडक कारवाई करची आनी आमकां तेंच्या संकटा पासून आमकां मुक्त करचे, जेणे करून आमी जे शेत आसा ते परत रोवपाक सुरवात करतले। कायद्यान बंदी आसा तरी लेगीत वचत थंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात। दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात तर बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या। मायन्स डिपार्टमेंट आणि भरारी पंगडान आतां मेरेन केल्ले कारवायेत दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो वेवसाय चालूच आसा अशें स्पश्ट जालां। आता तर कारापूरचे न्हंयेत कोळशे कातर ह्या वाठारात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या। रातच्या वेळार चोरयांनी हो बेकायदेशीर वेवसाय चलता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या ह्या प्रकाराक लागून कारापूरचे न्हंयेच्यो धडा कोसळून कुशीकच्या शेतां भाटांक धोको उप्रासला। एबीसी प्रशासकीय यंत्रणे कडेन कागाळ केल्या, मात ताचे कडेन कोणूच लक्ष दिना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। कारापूरचे न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो हो प्रकार वेळारच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले। न्हंये कुशीकची शेतां भाटां संकश्टांत येतली अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।